नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडत आनी दीप्तिका कोटकरायच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय चमकेल खबरो। रामू नायक जाला भाजपाचो नवो प्रदेशाध्यक्ष शुक्रारा केल्लो अर्ज दाखल बिनविरोध जाली निवड मुख्यमंत्री सावंत भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सुनील बन्सल यांच्या उपस्थितीत जाली घोषणा। साखळी हिट अँड रन अपघात प्रकरणात 19 वर्सां पिरायेच्या शांबा तारीख वगडावचो पडलो जीव गाडी ताब्यात घेवन दिवचल पुलिशेन ड्रायव्हराक केली अटक। फाटल्या 16 वर्सां सावन राणा खात्यात कमी दिसपट्ट्या पगाराचेर काम करपी कामगारांक बेगीनूच दितलो न्याय मुख्यमंत्र्यांकडेन चर्चा करून निर्णय रोखडो सांगता राणा मंत्री विश्वजीत राणे। वीज खात्याची परवानगी घेनासतना मडगांव आख्या वाठारांतल्या वीज खांब्याचेर लायिल्ली बेकायदेशीर केबलां उडयली काडून वीज खात्याचे कार्यकारी अभियंते काशीनाथ शेट्टी यांच्या देखरेखीखाला जाली कारवाय। कोडिंग आणि रोबोटिक शिक्षणा खातीर फुडल्या 2 वर्सां उपरांत अभियांत्रिकी महाविद्यालयांनी उच्च नंत्रिकाम्यो सुवाती तशेंच रोबोटिक शिक्षणातूय गोंय करतले भारताचे नेतृत्व सांगता मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत। आणि भाजपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडपा खातीर गोंयांतल्यान भाजपाच्या 3 मतदारांची नेमणूक दिलीप परोळेकर वासुदेव मेघगांवकर आणि सुवर्णा तेंडुलकरांचो आस्पाव। आता खबरो विस्तारान राणा खात्यात फाटल्या 16 वर्सां सावन कमी दिसपट्ट्या पगाराचेर काम करपी कामगारांक न्याय दिवपाचो पुराय यत्न करतले अशें आश्वासन राणा खात्याचो मंत्री विश्वजीत राणेन दिलां। भौशीक बांदकाम खात्याच्या सोसायटी प्रमाणेच तांकां न्याय दिवपाचो यत्न आसतलो हाचेर बेगीनूच मुख्यमंत्र्यांकडेन चर्चा करून निर्णय घेतले अशी माहिती मंत्री राणेन दिली। तुम्ही सध्या एक प्रस्ताव असो दवरला की जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान डेली वेजीस आसा तांकां टेम्पररी स्टेटस दिवपा जाय वर्कर्स ते 16 वर्सां तेंची ऑलरेडी जाल्ली आसा तांकां न्याय जावंक जाय आणि ह्याच दिसांनी केन्नाय मुख्यमंत्री कडेन बसून तो विशय सोडोवपाचो आमचो प्रयत्न आसलो। एक कितें जाला की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान एक रेट आहा आनी आमचे डिपार्टमेंट आमी जो प्रपोजल पयलीं धाडपाचो केल्लो तो वेगळो एक रेट आहा पण दॅट हॅज टू बी डिस्कस्ड आनी आमी वी हॅव टू आस्क फॉर क्लॅरिफिकेशन फ्रॉम द लेबर डिपार्टमेंट वन्स वी आस्क फॉर क्लॅरिफिकेशन देन आय वील पुट इट अप टू द गव्हर्मेंट पण वॉट आय फील इन दॅट 16 वर्सां ज्या लोकांची जाल्या त्या बाबड्यांक खंय तरी न्याय गावपाची गरज आहा। PWDची सोसायटी जी आशिल्ली त्याच तरेन तांकां खंय तरी तांकां एक वेगळ्या तरेची एक सिक्युरिटी दिवपाची गरज आहा पूण ह्यो सगळ्यो गोश्टी हांव आहाच त्या प्रपोजलाक पाठिंबो म्हाजो आहा पूण ते बी हांव पाठिंबो दिलो तरी बी मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न। अशे कितले आसा ते अंदाज टोटल खूब आसा पयलींच्यान काम करता हांव मंत्री आतां जाला पूण तेजे पयलींच्यान इतले वर्सां जाले 16 वर्सां जाल्ले लोक आहा खंय तरी न्याय जावंक जाय आनी मुख्यमंत्री कडेन योग्य टायमार चर्चा करून आमचे जे सगळे क्लॅरिफिकेशन घेवन ते कॉम्प्रिहेन्सिवली ते पुटअप करतात। मडगांव आख्या वाठारांतल्या वीज खांब्यांचेर वीज खात्याची परवानगी घेनासतना बेकायदेशीर रितीन लायिल्ली इंटरनेट तशेंच हेर केबलां काडून उडोवपाच्या मोहिमेक शुक्रारच्यान सुरवात जाल्या। वीज खात्याचे कार्यकारी अभियंते काशीनाथ शेट्टीच्या देखरेखी खाला ही कारवाय चालू आसा। नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीन ह्या कारवायेक सुरवात केल्ल्याचें कळटा। मजगतीं ही केबलां काडून उडयल्ल्यान ह्या वाठारांतल्या लोकांची वायफाय सेवा तशेंच केबल नेटवर्क बंद पडल्या। पर्सनली काय कंप्लेंट करू ना हांवें 6 म्हयन्या पयलीं व्हिडिओ काडून घाल्लो हिंगा हाकेचो वायरी लागून केबलाचे इंटरनेट आहा त्यो सारके डेंजरस आनी ते बुरशे दिसता सगळे आनी पळोवपाक म्हणजे इलेक्ट्रीक पोल पळय आहा तेजे पोलाचेर घायल्ले त्यो सगळे इंटरनेट केबल आनी ते पोल बँड जाल्ले आनी वायरी तेजे केबल तुटून सकयल पडटाले जायत लोक त्या वायरी मोटरसायकल घुसपून एक्सिडेंट जाले थोडे वायरी गोड्या लागून मेले पासून सगळ्यांक खबर आहा आमचो रिकॉर्ड आसतले पण ताणें 6 म्हयन्या पयलीं व्हिडिओ घाल्लो मागीर आतां एक वयर एक आमगेलो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो काशीनाथ शेटे नोडल ऑफिसर म्हणजे कांय न्यूजार पयले पेंटींग ताणें मातशें ते स्ट्रीट लायटाचे घाले ते काडले तो मागीर हांवें वचून आनी एक व्हिडिओ घायलो आमच्या हातीचो 4 दीस पयले आनी रिक्वेस्ट केलें बाबा कोण व्हायरल जावन सोशल मिडियार जेन्ना व्हायरल जावन काशीनाथ शेट्यानी ते क्लियर करचे आयज ते येवन ते क्लियर करतात ह्या लोकां खातीर पळय अंडरग्रावंड केबलिंग जालां आनी अंडरग्रावंड केबलिंग जावन वायर सगळे भितरल्यान आहा इलेक्ट्रीक हे खंयची केबल हे खंयचे इंटरनेट म्हणटा तें खंयचें हे कोणा इतली कितें इतले ते इलेक्ट्रिसिटी वायर आसल्यो त्यो मेजपाक मेळटाल्यो हे केबल मेजपाक मेळटा वेरी डेंजरस आहा आनी स्ट्रीट लायट पळय आहा ते सगळे बँड जाता पोल हे वायरीचे ओडून ओडून हे खंयची इंटरनेट कळपाक जाय आनी हे पेमेंट कोणाक करता ते कळपाक जाय आमी एक बॅनर तर एक स्ट्रीट लायटीचेर मारलो ट्रान्सफॉर्मराचेर मारलो जाल्यार लोकांक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक काडूंक वताय हेंगे कित्याक काडना आसले कित्याक लागून
आयज जे हांव शाबासकीत आमचे काशिनाथ शेटे नोडल ऑफिसर इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट तेणें डॅरिंग पण दाखोवन दिलें आनी असली ऑफिसर आमकां गोंयांत भितर जाय सत्या ती सदांच काम करपाक जाय. तो पोलाची स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी मागलेली ताणें ती स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी तो पोल ते आतां ओडून पळय हालता तो पडपाक आहा पोल कोणाचेर तकलेर पडत जाल्यार आमचेर येतले आनी म्हणून आमी तो आतां वयर चडून कोण हो कोण मनीस ओके पण ताका लागून तुमी हें केलें स्टॅबिलिटी ना ताका तो पडत जाल्यार आमी त्रासान पडटले. फुडल्या कांय वर्सांत रोबोटीक शिक्षणातूय गोंय भारताचें नेतृत्व करतले अशें विधान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केलां. बंगळूर आनी पुणे सारकिल्ल्या शारां कडेन तुळा केली जाल्यार गोंय कोडिंग आनी रोबोटिक्साच्या बाबतींत खूब मुखार आसा. कोडिंग आनी रोबोटिक शिक्षणा खातीर फुडल्या 2 वर्सां अभियांत्रिकी महाविद्यालयांनी रिकाम्यो सुवात्यो उरच्यो नात अशेंय मुख्यमंत्री उलयलो. बेगर्स इंडिया चॅलेंज 2024 ह्या हातूंतल्यान जवळपास 4 भुरगे हे आमचे पयल्या 4 रँक एचीव करता आनी ऑल ओव्हर इंडिया जेन्ना 100 भुरग्यांचे शॉर्टलिस्ट जाता त्या 100टात म्हणजे 2.5 लाखांतल्या 100 शॉर्टलिस्ट जाता त्या 100टात 22 भुरगे ह्या माणकुल्या गोंयांतले आसा. जवळपास 462 स्कुलां 442 स्कुल्स हांवें कोडिंग आनी रोबोटिक्स शिकयता. आमकां एक काळ आशिल्लो मदीं पिरियड आयलो की आमच्या इंजिनियरींग कॉलेजीन 50% सीट्स भरना जाले. पूण हांव परत सांगता फुडल्या 2 वर्सांच्या भितर गोंयांत एकूय इंजिनियरींग सीट रिकामी उरचो ना ही म्हजी गॅरंटी आसा. आफ्टर युअर कोडिंग एंड रोबोटिक्स 67 आमचे जे कॅर्सचे टिचर्स आमी जे अपॉयंट केला पळय तेजी क्रेडीट तांकां वता. हांव स्वयंपूर्ण गोंय बऱ्याच जाणांक दिसतालें when I'm talking about the Swayapurna, it is agriculture, horticulture, fishiculture, dairyculture, nay, it is for the technical educations also and today we have proved it. It is a boy, हे Swayapurna ह्या क्षेत्रात जावपाक शकता हे आमी आमच्या सादे स्कुलात शिकपी भुरगे आनी आमचे सगळे टिचर्स तेंच्यांनी ज्या पद्दतीची डिवायस रेडी केली म्हाका दिसता ती डिवायस जर पळयली आसत जाल्यार इट इज मच बेटर देन वन ऑफ द इंजिनियर्स म्हणजे आमी म्हणटा की ताका सगळें जेन्ना रेडीमेड मेळटलें तेन्ना तो रेडी करतलो ताज्या पेक्षा तेंच्यांनी हांगासर मच बेटर डिवायसीस ज्यो आसा पळय ह्यो तयार केल्ले आसा. इनोवेटीव आनी फ्युचरिस्टीक एड्युकेशनान रोबोटीक एड्युकेशनान गोवा वील लीड द इंडिया हें म्हणटा आसतना म्हाका खूब मनाक खोस भोगता मनाक खरोखरूच आनंद जाता. हांव सांगता इन फ्युचर आमी रोबोटीक एड्युकेशनान गोंय वील लीड कंट्री. भाजपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडपा खातीर गोंयांतल्यान भाजपाच्या 3 मतदारांची नेमणूक केल्या. हातूंत दिलीप परोळेकर, वासुदेव मेघगांवकार आनी सुवर्णा तेंडुलकर ह्या 3 मतदारांची नेमणूक केल्या. राष्ट्रीय सरचिटणीस सुनील बन्सल हांचे कडेन मतदार अर्ज दिला. गोंयच्या स्टेट प्रेसिडेंटाच्या इलेक्शनाचे ऑब्झर्वर आसात. काल ते आसामात निवडणूक घेतली निवडणूक अधिकारी आसात आणि ते आज गोंयांत आयले आणि आता त्यांच्यानी पहिली आमचे 3 आमकां नॅशनल कावन्सील म्हणजे नॅशनल प्रेसिडेंट जी निवडणूक जातली त्या निवडणुकीक वोटींग अधिकार जेंका आसा असे 3 त्याचे भितर आमचे पार्टीचे सिनियर नेता आणि आदले मंत्री आदले आमदार दिलीप बाब परोळेकर, दुसरे आमचे आदले आमदार आमचे एसटी लिडर वासुदेव मेंगावकर आणि तिसरे आमचे सुवर्णा तेंडुलकर आदले जिल्हा पंचायतीचे दक्षिण गोंयचे अध्यक्ष आणि पार्टीचे उपाध्यक्ष हे हांच्यांनी आपले नॉमिनेशन हांगा दिल्लें आसा आमच्या रिटर्निंग ऑफिसर ऑल इंडिया आमचे आणि त्यामुळे तांकां जी निवडणूक नॅशनल प्रेसिडेंटाची जातली त्या निवडणुकीक हे आमचे वोटर आसले गोंयच्यान हे 3 जाण आणि प्लस स्टेट प्रेसिडेंट हे ते आमचे वोटर आसा म्हणून त्यांची आज आमी हे केल्लें आसा नॉमिनेशन पडलें. नांदोडे मुळगांव जंक्शना कडल्या स्क्रॅप यार्डा आड कारवाय करात अशी मागणी दिवचल हिंदू एकता समितीन केल्या. तशी मागणी करपी निवेदन समितीन मुळगांव पंचायतीक दिला. ह्या स्क्रॅप यार्डाक लागून फुडाराक वाठारांत समस्या निर्माण जावंक शकता तसो दावो ह्या समितीन केला. मजगती आयतारा जावपी ग्रामसभेत ह्या मुद्द्याचेर चर्चा जावपाची शक्यताय आसा. आयज आमी दिचोली हिंदू एकता ह्या संस्थेतर्फे मुळगांव ग्रामपंचायतीक एक निवेदन दिला. ते निवेदन जावन आसा की मुळगांवच्या नानोडे वयतना आमकां हायवे कुशीक एक इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन आसा ते जावन आसा स्क्रॅप यार्डाचें. तेजें निवेदन दिलां की ते डिमॉलिश करचें
कित्याक काय म्हणून ते जे स्क्रॅप यार्ड आसा तेणें खंयचेच परमिशन पंचा कडल्यान किंवा सरपंचा कडल्यान पंचायतीक दिल्ली ना आनी तेजेर कितें तरी कारवाई जावची. फाल्यां येता ते ग्रामपंचायतीक म्हणून आमी हें निवेदन दिलां. हें सांगपाचो एकूच उद्देश आसा की आज जे सगळे एकता आसा समाजाची ती आमकां दाखोवंक जाय. जे कितें इल्लिगल कामां आज दिवचले भितर जाता ती थांबपाक जाय. त्याच बरोबर हांव ह्या माध्यमांतल्यान आमचे सगळे जे यूथ आसा दिवचलचे तांकां आनी एक आव्हान करता की तुमी अशेंच जे कितें इल्लिगल कामां चलता ते एक फुडाकार घेवन ताका बंद करपाक फुडें सरत किंवा आमकां मेळत. आमी सगळे जाण मेळून दिवचलेचो बरो फ्युचर घडोवपाक बरोबर येवया. धन्यवाद. मिनाचे डंप घालून शिरगांव गावात आशिल्ले मायनिंग पीट पुरचे अशी मागणी शिरगांवच्या जागृत लोकांनी केल्या. गांवा कुशीक आशिल्ले खण खंदक असुरक्षीत आनी धोक्याचे जाल्ले आसा असो भंय लोकांनी उक्तायला. शिरगांव लोकवस्ती लागीं आशिल्लें मायनिंग पीट धोकादायक जाल्लें आसा. 50 वर्सां पयलींच्या ह्या मायनिंग पिटा पासून लोकांक सुरक्षा मेळची म्हूण आतां मेरेन केन्नाच उपाय येवजण जावंक ना. ह्या मायनिंग पिटांतल्या उदकाचो गांवांक लेगीत कांयच फायदो जायना. पावसांत हे खण खंदक ओव्हरफ्लो जातकीच उदका बराबर गाळ आनी माती शेतांनी घुसता. ह्या खण खंदकाक लागून फुडाराक गांवाक व्हडलो धोको उप्रासपाक शकता अशी भिरांत गांवकारांनी उक्तायल्या. की आमच्या फाटल्यान मायनिंग पीड आसा न्ही तेज्या माथ्यार डंप आसा. एक्चुअली हे मायनिंग पीड आसा आनी तो आयचो आनी कालचो न्ही. जवळ 50 वर्सां जाल्यार पिटाक आसा आनी मायनिंग पीट हे भरपाचे केन्नाच प्रयत्न करूंक ना. चौगुल्याचो आनी बांद्याकराचो जॉयंट पीट हे आनी सर्वे नंबर 93, 84 आनी 82 हो सादारण पीड आसा 90. आतां जर सरकाराचें हें कितें आसा की मायनिंग डंप काडपाचें म्हणून आनी कायदो कितें म्हणटा की पयलीं बॅक फील केल्या शिवाय दुसरें मायनिंग काडपाक जायना म्हणून. आतां कितें जालां की हे जर डंप काडले जर हांगासरले नाल्यार बॅक फील खंयच्या हितून रिजेक्शनान करताले. आमचें मत कितें आसा की हे 50 वर्साच्या वयर जे मायनिंग पीट आसा आनी जे डंप जे उबे केल्ले आसा सुळक्या वर्टिकल आसा सारके ते गोंयगाणे तळ्याक सादारण तेकले अशें म्हणूं येता आमच्यान की ते डंप आसा ते बॅकफील करपाक वापरपाचे बॅकफील करपाचे. आनी कित्याक जाणां फुडाराक नाल्यार कितें जातलें की ही एरिया आसा पळय टोटल देवूळ वाडो जावं खंयच्यो ह्या वडा कडेन हेका हो मारक आसा आनी वास्तवीक पयशां जर कितें आसा ना की गांवांत आनीक सुवादूच ना. टोटल गांव हो मायनिंग लिजान आसा. देवळां इन्क्लुडींग लयराईचें देवूळ मायनिंग लिजान आसा आनी हें जर बॅकफील केलें तर फुडार गांवाच्या फुडाराकूय बरें पडटलें. कोणाक तरी कितें देवस्थानाचें डेवलपमेंट करपाकूय चान्स मेळटलो. गांवाकूय डेवलप कित्याक हांगासर शाळा कॉलेज शाळा हायस्कूल बी कितें आसा पळय तें सुद्दां मायनिंग. हे जे डंप आसा न्हू आतां ह्या डंपाचो आमकां शिरगांवच्या लोकांक कितेंच फायदो ना. वयल्यान नुकसाण आहा. कारण हे डंप जाल्या उपरांत हे डंप फाल्यां सकाळीं कोसोन येतले आनी त्या उदकाच्या बरोबर शेतांत पावता आमच्या. आनी आयज शेतांत खुबशा आमच्या माती पाविल्ली आसा आनी शेतां पिड्ड्यार जाल्लीं आसा. हो म्हणून आमी सरकाराक म्हणटा की तेंच्यांनी सांगपाचें कंपनीक की जाता तितले बेगीन हे पयलीं बॅक फिलींग आसा पळय व्हडलीं कोणां मारलेली आहा ती पुरात ती संपूर्ण पुरून घेयात. कारण तेच्या पासून मागीर आमकां धोका जावचो ना. नाल्यार कालच्या पावसान हे आमच्या शिरगांव पंचायतीच्या फाटल्यान जे पीट आसा ते फूल ओवरफ्लो जाल्ले आनी तेचें उदीक सगळ्या वयर सरलेलें. आनी अशें तर जालें जाल्यार आमकां गांवांक खूब धोका आसा. म्हणून सरकारान जाता तितले बेगीन ह्या हांकां ऑर्डर दिवपाची आनी ही पयली बॅक फिलींग करात आनी मागीर कितें ते तुमी डंप काडपाचें काय ना काडपाचें तें ठरयात. पण डंप हे जो आतां घातलेले आहा जावं पीट मारलेलें आसा तितून आमची कुमदाची जमीन सगळी खराब जाल्या पिड्ड्यार जाल्या. त्या शिवाय आमच्यो स्वताच्यो प्रॉपर्टी आमच्यो पिड्ड्यार जाल्ल्यो आसा. तेन्ना ह्या प्रॉपर्टींचेर बी विचार करचो सरकारान किंवा ह्या कंपनीक सांगपाचें की बाबा ज्यो प्रायवेट प्रॉपर्टी ज्यो पिड्ड्यार जाल्ल्यो आसा त्यांच्या बद्दल विचार करपाचो आनी कुमदाची जी प्रॉपर्टी आमची पिड्ड्यार जाल्या ती बी पिड्ड्यार जाल्या ती पिड्ड्यार कित्याक जाली ह्या कंपनी खातीर. तेन्ना तेचेर बी विचार करपाचो आनी डंप हांगासलो सगळो काडल्या नंतर परत आहा तशी ती जमीन कुमदादीक दिवपाची. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. काक्राच्या लोकांनी सांतेनीच्या उदका पुरवण विभागाक भेट दिवन सहाय्यक अभियंता सरिता शिरोडकरांचे उपकार आटयले. अधिकाऱ्यांनी सारकी कामां केली जाल्यार मंत्र्यांच्या फावराची गरज पडना अशें काक्राच्या थळाव्यांचें म्हणणें. कितलींशींच वर्सां काक्राच्या लोकांक उदका खातीर त्रास सोंसचे पडटले. फाटल्या 1.5 म्हयने आदीं काक्राच्या थळाव्यांनी भौशीक बांदकाम खात्या कडेन गांवांतलो उदकाचो प्रश्न सुटावो करपाची मागणी केल्ली. 1.5 म्हयन्या पयलीं आमी हांगासर आयिल्ले न्हू कितें आमकां पायप घालून दिता हांवें ती पायपां घेवन येयला. आतां काम स्टार्ट केलां
कितें प्रॉब्लेम आशिल्लो तुमकां? उदक येनाशिल्लें न्हू खंयच्या बारीक येतालें सामकें खंयची एरिया ती? काकरा युनिवर्सिटी काकरा. ओके कितले तेंप येनासलें उदक? आतां तें खूब तें 2-3 वर्सां जालें उदक आमकां बारीक सामकें येता आनी आतां 2 दीस जाले कालसून पूण आतां काल पायप हाडलाय पळय काम चालू केलां तेंच्यांनी. ज्या लोकांनी एप्लिकेशन केलें उदक शॉर्टेजान ज्या लोकांनी सायनी मारलेल्यो त्याच्यावर ही पायपलायन पास जाला. हिका हिचो दुसऱ्यान कोणीच हिचो आपणान हाडला म्हणपाक शक्य ना आनी तिका आमी आयज कित्याक लागून थोडीच जाणां येयला तिका आमी थँक्यू म्हणपाक येयलेले आनी आमी तिका एक लेगून दिवपाक केले पळय ती कामाक लागून लेट जाला तेन्ना एक सदांच कितें म्हूण आसता जेन्ना आमचो प्रॉब्लेम आसता तेन्ना आमी गव्हर्मेंटाक घेवन ब्लेम करता आमकां हें ना तें ना जेन्ना आमचें काम जाता तेन्ना कोण येना तिंगा थँक्यू म्हणटा ताका लागून ती ऑफिसर तिका लागून आमी येयलेली थोडीच जावन तिका देव बरें करूं कित्याक आमदाराक खबर आसता आतां आमदाराच्यान चड आमचो एम पी कितले वर्सां जालो तोच एम पी मरे तो केन्ना येना आमी कितले फावटी गेल्या तेजे जॉब मागपाक कितें तें चड जॉबाची तें उदकाक प्रॉब्लेम आनी कितें आतां जर हे ऑफिसार जर सॉल्व जाता जाल्यार म्हाका दिसता आमदार मंत्र्यांचें व्हडलो प्रॉब्लेम ना हितून एक ऑफिसर करूंक शकता सॉल्व प्रॉब्लेम ग्रामसभेक 100%. जेन्ना आमी हे लेटर करून ऑफिसान येयले आनी एकूच लेटर सीएमाक धाडलेले हेची कॉपी हे सेम आनी जरी तरी ऑफिसर लेवलाचेर कामां जाता जाल्यार व्हडलें प्रेशर नाका व्हडलें एमएलएचो मिनिस्टरांचो. गोंय सरकारान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण 17 नागरी सेवा अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो जाल्या तशेंच 6 IAS अधिकाऱ्यांक नवीन खात्यांचें वांटप केलां. IAS अधिकारी A अश्विन चंद्रू हांची मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचो सचिव म्हणून नेमणूक केल्या. गोवा गव्हर्मेंटान 17 सिनियर स्केल ऑफिसर तेंची बदली केल्ली आसा तेंचे जे पोस्टिंग आसा तेंचे तितून बदली केल्ली आसा हितून अरविंद बुगडे दामोदर मोरजकर विवेक कृष्णा नायक सिद्धिविनायक नायक अशे टोटल 17 जे सिनियर स्केल ऑफिसर टोटल आसात तेंची बदली जाल्ली आसा. तशीच 6 IAS ऑफिसरांची बदली जाल्ली आसा आनी तेतून भितर अश्विन चंद्रू हो जो IAS ऑफिसर आशिल्लो तो सावथ गोवाचो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आशिल्लो आनीक तेजी आतां बदली करून ताका CMाचो चीफ सेक्रेटरी म्हणून अपॉयंट केल्लो आसा. गोमंतक TV खातीर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. इंटरनेट सर्वर डावन जाल्ल्यान GMCत पेपर नोंदणी करपाक दुयेंतींच्यो लायनी लागिल्ल्यो. हे विशीं जेन्ना पत्रकारांनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेक विचारले तेन्ना सर्वर डावन जावप ही GMCची चूक न्हय अशें तो उलयलो. बांबोळेचे GMC हॉस्पिटल हे गोंयांतलें एक व्हडलें हॉस्पिटल. थंय पुराय गोंयांतले तशेंच गोंया भायले लोक आपली भलायकी तपासपा खातीर येतात. मात ह्याच हॉस्पिटलान शुक्रारा सकाळच्यान इंटरनेट सर्वर डावन जाल्ल्यान लोकांक बरोच त्रास जालो. पेपर नोंदणी करपाक लोकांक वरांची वरां लायनीत उबे रावचे पडले. पेपर नोंदणी करता थंय बसपाक लेगीत सोय नाशिल्ल्यान दुयेंतांचे हाल जाले. लोकांच्यो लायनी लागिल्ल्यो पळोवन GMCच्या कर्मचाऱ्यांनी हातान पेपर नोंदणी करून दिवपाक सुरवात केली. पूण ही स्थिती खंय आतां सच्चीत जाल्या म्हूण थंयच्या कर्मचाऱ्यांचें म्हणणें. तेन्ना भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन हातूंत लक्ष घालून ही समस्या सोडोवची अशी मागणी लोकांनी केली. केन्नाच्यान रावल्या? आमी खूब टायम जाले आतां सकाळच्यान ओके कित्या खातीर आतां टायम लागता तर? सर्वर डावन हां ताका लागून हें जालें. ओके ओके आनी तुमी कितलो 1 वर जालें रावल्या? 2 वरां जाले. 3 वरां जाय ते. तुमचे खंयच्यान आयले तुमी? आमी म्हापश्यान. म्हापशेच्यान. कितें कसली OPD खंयची OPD हे पळय म्हाजे हे दाडीचे प्रॉब्लेम पळय ते आनी आतां हे केस पेपर करपाक जाय. सकाळच्यान जाले उबे. ओके तुमी केन्नाच्यान रावले काका? दोगांय सेम. हां उबे रावपाक जायना. बसपाकूय अरेंजमेंट ना न्हू. बसपाक बी खंयसर दवरूंक ना हांगासर. तुमी खंयसून आयल्या? हां ओके. मजगती हे विशीं जेन्ना पत्रकारांनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांकां विचारले तेन्ना तांणी सांगलें इंटरनेट सर्वर डावन आसप ही GMCची चूक न्हय. सर्वर डावन जालो तो मिस्टेक GMCचो न्हू तो मिस्टेक आयज पर्यंत केन्ना तशें जावंक ना. आनी प्लस आमचे HMIS ऑलरेडी काम चालू जाल्लें आसा असले विशय. पण हो विशय जो जाला ते तुमी हांवें पळयला खंयच्या तरी चॅनलाचेर. I had also checked after I saw on came on one of the channels, but it's not a mistake of GMC. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.
मुख्यमंत्र्यांची तोखणाय करून वेंजी आदलो आमदार चर्चिलाचीच भाषा उलोवपाक लागला. उदरगतीचे बाबतीत बाणावलेत कसलेच बदल जावंक ना. बदल जाला तो फक्त आमदाराच्याच भाशेत. गोंयांत हे बदलिल्ले चित्र दिल्लीच्या विधानसभा वेंचणूक जाल्या उपरांतूच स्पश्ट जातले अशें डिक्सन म्हणटा. बाणावलेत बदल जाला तो फकत आमदाराच्याच भाशेत. मुख्यमंत्र्याची तोखणाय करून खंय वेंजीन धरला चर्चिलाचोच सूर. मुख्यमंत्र्याची तोखणाय करून आता वेंजी बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिलाचीच भाषा उलोवपाक लागला अशें म्हणीत केळशीचो सरपंच डिक्सन वाझान वेंजीचे खडे फोडले. आता आमदाराचीच भाषा बदलल्या, ताका लागून बाणावलेत आमदाराची जर भाषा सोडली जाल्यार हेर कसलोच बदल जावंक ना अशें डिक्सन वाझाचें म्हणणें. दिल्लीतली विधानसभा वेंचणूक जाल्या उपरांतूच गोंयांत बदलपी ह्या वाऱ्याचें चित्र स्पश्ट जावपाक शकता अशें डिक्सन म्हणटा. मोबोर साळ न्हंयची राखणे वणत बांदकामा संदर्भात मंत्री आलेक्सा कडेन उलोवप केल्या उपरांत डिक्सन वाज उलयतालो. I am very much surprised. So in days to come, I think सगळे चिंतू पडले सडनली CM आणि भाऊसाहेब आंबेडकर एक सारकेच जाल काय म्हणून. So ताका लागून I think in coming days we will come to know. Politics is dynamic. आमगेलो बाणाले तो पयलींचो आमदार तोय म्हणटालो पॉलिटिक्सान नो फ्रेंड्स नो एनिमी म्हणटालो परमनंट. मात सदां तेणें तेगली एडॉप्ट केल्या. आतां बदल म्हणून तो सारको बाणाले कळना. बदल जाय तो हो बदल म्हणून कितें आमी सगळे हम सब साथ है आणि लोकांक पिश्या घालपाची खबरो. कांय इश्यू सॉल्व जायना, कांय जालो ना. पीपल आर स्टील स्ट्रगलिंग, वी आर सफरिंग, लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन. आमगे भुरग्यांक जॉब नाही, कोण जॉबा लागून जगडा. दुसरे कॉन्स्टिट्युशन जंय सगळे कॉन्स्टिट्युशन कितले जाण जॉबा लायताय, फ्री लायताय. आमगेले नशीब कांय ना. ते म्हणटा आम पावर आयल म्हणटे लायट उदक कोण करतले. ते पावर आयल म्हणटे 22 आनी 22 मेंबर केदो येतले ते प्रमाणे आमी थिंगा रावपाचे. This is what I am very much disappointed, but I think there is something else. आतां दिल्लीची इलेक्शन आहे, तेजेरी कोटले आनी इंडिया एलायन्स खंय आहा तेय कोटले आनी हे सगळे म्हाका दिसता हे सगळे शेड्यूल आहा ते थोड्या दिसांनी कोटले. सो वी विल सी, वील वेट एंड वॉच. हांव मेळपा आयलोलो आमगेलो एनवायरमेंट मिनिस्टर रिगार्डींग द रिटेनिंग वॉल. तुका खबर आसतली मेनी इयर्स अगो हें काम बंद पडलें बिकॉज ऑफ NGT. सो नाव द NGT ती क्लियर केल्या. आता आम्ही रिक्वेस्ट केला मिनिस्टराक ते काम जाता ते बेगीन चालू करचें, फायल मूव करची. आनी तेणें आमकां एश्युरन्स दिलो फॉलोअप करता. हांव हेज्या पयलीं फॉलोअप केल्लो. सो दे वील टेक अप द वर्क विथ कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी इनलँड वॉटरवेज म्हणजे ताका सेंट्रल गव्हर्मेंट फंड. आय थिंक मिनिस्टर हॅव एश्युर्ड अस दॅट ही वील फॉलो अप अँड ही वील ट्राय टू स्पीड अप द वर्क. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. पिळगांव पंचायतीच्या सरपंच पदाची माळ नेमणे शर्मिला वालावलकरांच्या गळ्यात पडली. शुक्रारा जाल्ले पंचायत मंडळाचे बसकेत तांची बिनविरोध निवड जाली. हे बसकेक 7 पंचवांगडी हजर आशिल्ले. पिळगांव पंचायतीच्या सरपंच पदाची माळ निमाणे शर्मिला वालावलकर हांच्या गळ्यांत पडली. मोहिनी जल्मी हिच्या आड अविस्वास थाराव पास जाल्ल्यान पिळगांव पंचायतीच्या सरपंच पदाची कदेल रिती जाल्ली. नवीन सरपंच वेंचपा खातीर शुक्रारा पंचायत मंडळाची बसका आपयल्ली. सरपंच पदा खातीर शर्मिला वालावलकर हिणे एकमेव अर्ज सादर केल्लो. निर्वाचन अधिकाऱ्यांनी तांचो अर्ज ग्राह्य धरून सरपंच म्हूण तांची बिनविरोध निवड जाल्ल्याचे जाहीर केले. गांवच्या उदरगती खातीर वावुरतली, मायनिंग प्रश्नाचेर गांवा वांगडा रावतली, नवी सरपंच वालावलकर सांगता. आयकात. एक तर बरें दिसता, आनंदाची गोश्ट आसा. आनी म्हाज्या वांगडच्या पंच मेंबरांचो सपोर्ट आसलो म्हणून आयज हांव सरपंच म्हणून निवडून आयलें. आनी आमदाराचो सपोर्ट भरपूर आसलो म्हणून आयज हांव एक खुर्चेर बसलां अशें म्हणटा. आता तुमचे फुडले कितें आसतले गांवच्या विकासा खातीर? एक म्हणजे गांव आमचो जो विलेज पंचायत पिळगांव आसा, आमचो पिळगांव जो सुंदर गांव आसा हो फक्त प्रगतीचे वाटेन वचपाचो. आमी भरपूर डेवलपमेंट करचें गांवान आनी जी डेवलपमेंट करपाक आमकां जी गरज आसा आनी जो सपोर्ट आसा तो आमी डेफिनेटली आमदारा कडसून घेतले. वांगडी आसा आमचे, तशेंच म्हाका गायड करपाक आमचो एक सिनियर मेंबर हांगा आसा म्हज्या वांगडा उमाकांत गांवकर बाई. तांच्या गायडन्सा अंडर जितली प्रगतीची कामां आमी करूं शकता, गांवाची उदरगत करूं शकता तितली आमी करतले. म्हाका एक सांग बाय, सद्या एक मायनिंग प्रश्न तापलेलो आहा पिळगांवात. तेजे बाबतींत तुमचे कितें आसतलें म्हणजे एक्शन बी तशें? एक्शन म्हणजे आमी पयलीं पासून डे 1 पासून गांवा वांगडा रावल्या, तशीच आमी ह्यान फुडें गांवा वांगडा रावतली. आनी जे कितें तेंचे मॅटर आसा पळय ते ऑलरेडी कोर्टान चालू आसा, तशेंच आमी ह्यान फुडें सुद्दां गांवांक सपोर्ट करतली.
आनी कितें प्रॉब्लम्स आसा गांवांत? गांवांत बेजीक आमचे प्रॉब्लम म्हटल्यार गार्बेजाचो एक व्हडलो इशू आसा. तो आमी सोडोवपाचो प्रयत्न करता, क्लिनलीनेस ड्रायव्ह करता आनी जे भशेन आमकां कितें जातलें रेग्युलरायज करपाक गार्बेज कलेक्शन बी तें आसा. आमची MRF शीट अंडर आसा, कन्स्ट्रक्शन म्हणजे अंडर प्रोसेस आसा, ती बेगींतले बेगीन करून जावपाचे अशें. जे रस्ते सारके ना ते डेव्हलपमेंट करतले आनी जी बारीक बारीक जी डेव्हलपमेंटाची कामां आसा ती चालूच उरतली. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयचो नामनेचो फुटबॉल प्रशिक्षक आर्मांडो कुलासो हांकां जिणेगौरव श्रेणींतलो द्रोणाचार्य पुरस्कार फावो जालो. फुटबॉल खेळांत उत्कृश्ट कामगिरी केल्ल्या बद्दल भारताच्यो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी कुलासो हांकां पुरस्कार दिवन तांचो भोवमान केलो. खेळा प्रशिक्षणात प्रतिश्ठीत पुरस्कार मेळोवपी आर्मांडो कुलासो हो पयलो गोंयकार थारला. व्यावसायिक आस्थापनांनी आनी हेर लोकांनी 31 मार्च 2025 मेरेन घाणयारे उदकाचें कनेक्शन घेवचें नाल्यार संबंधितांची उदकाची जोडणी बंद करतले असो इशारो मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिला. कोलवा वाठारांत STP प्लांटाचें उक्तावण केले उपरांत मुख्यमंत्री उलयताले. आनी कितले जाण घेतले हो एकदा प्रश्न आसता. 100% रेजिडेन्शियल आनी कमर्शियल लोकांनी कनेक्शन्स घेवपाक जाय. आमी कंपल्सरी केला कारण हे आमकां सिवरेज खंयसरूच आमी सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट आनी सिवर लायन कित्याक घालता ही सगळ्यात व्हडली समस्या. ग्रावंड वॉटर पोल्युशन आसाच आनी तेज्या भायर सगळे जाण जे आहा पळय तांच्यो सिवरेज टँक्स भरपाक लागल्या, ते जिरना जाला, उदक भायर वचपाक लागला आनी सगळी घाण ही आपल्या पंचायत एरियेत आनी घरा भोवती जावपाक लागलेली आसा. बरेच जाण व्हरून ते सा नदीत सोडटाले, पायप काडले काय सोडले, म्हणजे लागीं कोण घरा बांदलेल्या पयलीं ते डायरेक्टूय सोडटाले, असलेय प्रकार करताले. ते सगळे कन्सिडर करून आमी सिवरेज प्लांट बांदपाक घेतला आनी जवळपास 55 कोटी रुपया जेन्ना मोडल्या. म्हजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा आनी सगळ्या जाणांनी कंपल्सरी म्हणजे डॉमिसायल कनेक्शन जेचे कडेन आसा फक्त उदकाचें कनेक्शन उदकाचें वॉटर बील दिवपाचें आनी आपली पायपलायन जोडून घेवपाची. तुमकां बाकीचो कसलोच डॉक्युमेंट मागचें ना. वॉटर बील सिंगल वॉटर बिलाचेर कनेक्ट करतले. इन केस आमी म्हणटा तशें वी आर इन द मंथ ऑफ जानेवारी, 31 मार्च पर्यंत 100% कनेक्शन सगळ्यांची कंप्लीट जावपाक जाय. 100% जर कनेक्शन 31 मार्च पर्यंत घेतली नासत जाल्यार सरकार ताजेर म्हणजे कंपल्सरी तांचे डिसकनेक्शन ऑफ द वॉटर हे करपाक सुरवात करतले. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिपली तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.